ತೊಕ್ಕೋಟು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सर्वे तुमचे सर्वे आसू जो परमणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्त जेजू म्हणालो हांव बरो कोळी भोकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता, पूण जो कोण कामाक लागला तो गोळी न्हय आनी भोकरी ताचे स्वंत न्हय देखून सुमे वागाटी येता तें पळयतच तो भोकऱ्यांक सोडटा आनी पोर्ण धांवता. सुमे वागड भोकऱ्यांक धरून घुसपटयता, कामाक रावलो पडटा कित्याक तो सांबाळचो मनीस भोकऱ्यांची ताका चिंता. हांव बरो गोवणी, जसो बाप म्हाका वळखता तशें हांव बापाक वळखता, तशें हांव म्हज्या भोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे भोकरे म्हाका वळखता. म्हज्या भोकऱ्या पासून हांव म्हजो जीवच दिता. ह्या पिडांत जातले हेर भोकरी म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिचें. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हीड जातलो आनी एक गोड. देवाचे पुत्र ये ಕುಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪೇರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡಪಾದು ಕೊಡದು ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. 2020 वर्षाच्या जुलैच्या 29 तारीख आता आदलो विकार प्रयोजकारांची नांवां आनी वारसची पुस्तकां नव्या विकाराक येता त्या वेळार दिसपाचो प्रतिनिधी म्हणटा. हे सांगोसल्या तुगेल्या बाबाची नांवां आसची ही पुस्तकां तुज्या हाती आतां दिल्या. ह्या प्रक्रियेच्या धर्माच्या लोकांतय तुका आतां जबाबदारी आसा. प्रत्येक तरान तुजी जबाबदारी आनी सेवा ह्या प्रक्रियेच्या कातोलीक चडशी आसतली. तुज्या मेहनतीन प्रक्रियेच्या कातोलिकाचो सांको वाडोवनी, सांको मात्र न्ही ताच्या चड ह्या लोकांच्या उर्बा आनी भावार्थ चड आनी चड फकतातून दी आनी फळावरीक जावन दी. प्रत्येक गौरव परिषदेचो उपाध्यक्ष प्रगतीच्या संस्थाची आनी ह्या देवाची लेखाची पुस्तकां नव्या विकाराक येता. ह्या प्रगतीच्या स्वताची हे देवाची पहिली जबाबदारी विकाराची. प्रगतीच्या लेखाची पुस्तकां प्रगतीच्या गौरव परिषदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विकाराच्या हातान दिल्या. प्रगतकाराच्या सहकारान आनी आदार सांबसच्या पवित्र सक्रमंताच्या पेटीचो साव्यो हांव तुका आतां दिता. पवित्र सक्रमंताची पवित्र जतन घेवची मात्र न्ही, सर गवाट्यान ह्या सक्रमंतान बसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून कर.
આપણે हकीकतમાં दाखवूनच्या नो विगारात आपली वाद जळे प्रगतीच्या कोळी गोवरा प्रगतीच्या लोकांची वाटो आणि जबाबदारी आसा देखून लोकांची प्रतिनिधी कशी अशा प्रकारची गोळी परिषदेच्या संध्याकाळी वादी जळयता सर्वांच्या हातींचो उजवाड एकामेका पाशा जाता आणि ताचो प्रकाश वाडोवन येता तशें ह्या प्रगतीच्या विकारान आराम करचें गोळी काम सर्वांच्या सहकारान वाडोवणी Peter D'Souza, Noah Vigar, Manadik Baba Cyprian Pinto, Adla Vigar, Manadik Baba G.T. Saldana, Omandir Brigadier उपाध्यक्ष श्री रोहन पेरेरा, कार्यदर्शी श्रीमती अनिता कलसो आणि आमच्या ब्रिगेडियर उपाध्यक्ष श्री मौरिस मतेरो, कार्यदर्शी श्रीमती फिलोमिना डिसोजा आणि मुखार येऊन आम्हाला दौरलेली बसका स्वीकार करायचे म्हणून तुमच्या लागे विनंती स्वीकार करचे हांगासर जमलेल्या सर्वांक स्वागत करून खुशी करता मोगाचो स्वागत मनादिक बाब पीटर डिसोजा या कार्याचो अध्यक्ष आदल्या बेगारान फुलांचो तुरो देवन स्वागत करीचे म्हणून आमचे आदल्या बेगार मनादिक बाब जिल्ली सल्डाना तुमकां या कार्याक मोगाचो स्वागत कार्यदर्शी श्रीमती फिलोमिना डिसोजा हिने फुलांचो तुरो देवन बेगाराक देवकार दिले म्हणून विनंती करता आमचे नवे विकार आसात मनादिक बाब सिप्रियान पिंटो तुमकांय मोगा सहकार उपाध्यक्ष श्री मौरिस मतेरो आणि फुलांचो तुरो देवन स्वागत करचे म्हणून विनंती करता स्वागत ओमानदिक ब्रिगेडियर उपाध्यक्ष श्री रोहन पेरेरा आणि कार्यदर्शी ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆಯಿನ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ದಾಣ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯರು.
म्हणजे फुलगेचे नेतृत्व जावन आसता ताची सेवा मानून घेवन तांकां हांगासर खूब सुंदर लायलेल्या म्हणजे फुलगस घराणो मोगाच्या ह्या जात भवनो दर म्हयनो आनी सर तुमी मोगाच्यानो पयल्यान पयलें तुमच्या विकाराक म्हणजे विकाराक आमच्या परमणूर फुलगेजेक दांड दिल्ल्याक पांव आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना नव्या विकाराक आमच्या फुलगेजेच्या तर्फेन बरो येवकार मागता देखून ती सांगची गरज ना पूण तुमकां हांवें सांगची गरज ना कित्याक म्हळ्यार फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत बाबू सिमरना विशयांत कितें पुरा वॉट्सॅपाचेर आनी युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर आयलां तें तुमी म्हाका सांगलां तशें आसतना ताचे विशयांत जायते तुमकां कळीत आसा म्हणून समजता पूण म्हाका आनी बाबू सिमरन पिंटोक एकामेकाचें वळख 2019 इसवेंत हांव ताका सेमिनारींत 2 वर्सां फाटल्यान तो 2 वर्सां मुखार येवच्या वर्सा कसो 60 वर्सांचो जुबलेव जाता जाल्यार म्हाका आनी 8 वर्सां परती करुना देखून तुमकां धर्मणुकारांक कसो एक जुबलेव करूंक एक अवकाश आसा म्हणून आतांच हांवें सांगचें पूण हांव चिंतता कोरोना पिडेची समस्ये मुखार वचत वसाशें ना बाबू सिमरन पिंटो हाल येताली बरोबर आसात जायते कडेन ताणें शर्माव दिलेले आसात वेगळे दिलेले आसात गोंयकार हरियेका भाशेन कोंकणी कन्नडा तुळू भाशेन तो गायन करता सेमिनारींत आसतना सिमरन पिंटो पॉल सिक्वेरा पॉल पिंटो अशे दुसरे आमचे सेमिनारिस्टांक पुरा याद जाल्यात आनी तांची एक दनपारां उमेद आसली ते एक लेखाचे म्हणल्यार बरी ऑर्गन आसले आनी जेवण जाता इतले बेगीन जेवण आनी जावचें आसलें म्हाका शिकाचें देखून एक उर्ब पेवंत याजाक आनी ताणें सेवा दिल्ल्या हरियेक फुलगेजेंत नवाला कडल्यान सांगचें जावं दी कारपोल टावन नव्यास फुलगेजेक ताका धाडिल्ल्या वेळार कांय कामां आसलेल्या वेळार उद्यावर आसलेल्या वेळार आनी आमकां लक्ष दिवन फुलगेज हांगासर आतां मामाजूर कितें घडलां म्हणून रिजन आसा पूण तो बांदपाचो ह्या जातून एक सूट चिंताक दयेकर तुमी कर्मणुकारां तुमच्या मोदीन दवरनाकात थंडी जावन येवजना कितें खाली आसात बाकी आसात ती मुखार वयतली पूण ताचे प्रासड कुटुंबान बांदून हाडटा हरियेका गरजे आतां वेळार कुटुंबांक तो संपर्क करता तांच्या मदें सळावळ आसा संबंद आसा आनी अशें गेल्ल्या हरियेका फुलगेजेन आजून ताका नांव वांगडान लोकांची वळख करचें आसली लोकांची कितें म्हणटात रूस तांकां आसा मातयेचो वास आसा मनशांची रूस आसा देखून एक जोगतो यादाक आमच्या कर्मणूच्या फुलगेजेक गवळी बापांनी दिला म्हणजे म्हजे अभिप्राय हांगासर आध्यात्मीक तत्मीक लौकीक सामाजीक वावरां सांगता बाब पिंटो हांगासर हेर धर्माच्या सांगताय व्हडलो एक संबंध आसा खुबशा 2008 इसवेंत हांगासर समाजसे विविध धर्मांमध्ये सुरू जाल्ले लगभग 12 वर्सां भितर ते आतां परिहार जावन लोकां मदें एक बरोसो संबंध सौहार्द जीवन म्हणून आमी ह्या परिसरांत उलयता तसलें एक जीवन हांगासर आसा हांगासर शिमकाराची एक पसातुराल टीव्ही म्हूण आसा तेय व्हडल्या मापान सौहार्द ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಫಾದರ್ ಸಿಮ್ರನ್ ಪಿಂಟೋರವರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಾದ ಸಂತ ಸದಸ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಮಂಜೂರು ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಇತ್ತೆ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಾದ ಬತ್ತಿನ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೇನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಮಂಡೇರು. महानगरविकास संघाचे वरेलियन पिंटो म्हणजे गुरु त्यांच्याकडून नारायण एक वर्ष रिजन्सी केल्या आणि विसायबान म्हणले बेस्ट रिपोर्ट दिलो तुका असो म्हणून सुजवलं हे आपण आमच्या गांच्या सगळ्यांक या पहिले म्हाका एक लागून हांवें न्ही म्हणजे नांव चुकून गेलां किंवा सगळी पावली त्या माझ्या वर्साक ऑफिसाच्या घरा गेल्या वेळार ताणें म्हणलें म्हाका सगळ्यांक आमच्या गांच्या आपल्याला म्हाका एक दाखोवन म्हणजे हांव सगळें आसा म्हणजे हांव चुकून गेलां आनी म्हणल्यार तुजें अशें कांय सांगूंक वचचो ना तुज्या काद्र्यापान वरेलियन पिंटो
तुका पुरा सुपरलेटिव्ह डिग्रीज सांगली पडटला सुपरलेटिव्ह डिग्रीज तशें बालवाडी सेरा सांगताना म्हाका वचून तो सभिमान भोगता वर्सान आयलें काम केलें लावून केलें तशें आसा जाता हांव म्हाजो वैद्यकीय कॉलेजीचे सहाय्यक डिरेक्टर म्हाका मोगाची इश्ट ह्या फिटनेस घरालो आनी वामांच्या फिटनेस घरालो तो इश्ट म्हणजे सगळ्यात आयल्या म्हाका पाव अभिमानी आयल्या म्हाका सर्वांक बंदूक म्हजे चार उतरां तुमच्या मुखार फेब्रुवारी गरजेक हांव वैद्य भरती आयिल्लो वर्साक 88 इसवेक तेवढा हांव फजीरांत दिवकर जावन आसलो 87 का 88 4.5 म्हयने फेब्रुवारी म्हयन्यात हांव चिंतता जानेवारीच्या आखरीच्या हप्त्यान हांव व्हडलें फेस्तार म्हाका दसऱ्यान गेलो गोबिकार आमचो वाराडो थंय जावन फेस्ताक हांव आयिल्लो बरो उडास आसा कारण आनीक गरज आसली मस्त लोक संभ्रमाक आसलो 93 इसवेंत ह्या नव्या इगर्जेच्या आनी पादेवाच्या घराच्या उक्तावणीच्या संभ्रमाक हांव हाजर आसलो व्हड संभ्रम बारीक गद्दार आसले मस्त लोक आसलो आमी त्या संभ्रमाचो वांटो जावन आसलो 94 इसवेंत हांवें सांगलें मला फ्रेंड मनीस हांवें एकाच वेगळी सहाय्यक विकार जावन आसलो लोकांक पडान 3 वर्सां ताका पाव हांगासर हांव आयिल्लो हांव गिरगांव सोबिकार तो कारकोड सोबिकार पाव घेता आसतना 4 आंगावचे आसले आनी हिंगा पावतना 5 जाले वरां लोक राखून बसून आसलो लोकांची सुचणी काय आसली लोकांक समजले आनी 70 वर्सां प्राय आसलो लोकांक पळोवन हो म्हातारो पाद्री म्हाका समज म्हणलें म्हाका आजुनूय उदास आसा कालवारी मिनिसस हांगा सहाय्यक जावन आसतना 2 कोटी ताच्या सांगता रावूंक लागता तो म्हजो इश्ट ताच्या उपरांत सभापती हांगासर आयला आता JP संडान 4 वर्सां आदीं करिश्माच्या वेळार एका शुक्रारार मीस पेटोवंक आनी एक मुखार शेको समोर आपयलो इगज करून लोक हांगासर आसलो आता हांव श्रीमंतीर आसा आता हांव श्रीमंत डायरेक्टर एक 5 वर्सां आदीं 4 वर्सां एका तरी मेळाच्या आमच्या व्हडले प्रेसिडेंट आनी ओल्ड मेडली ताणें वामाचो मीस शेको सांगून सन्मान केलो दुसरे दिसा ताची हांगासर सिल्वर जुबली ह्या साठी जुबली सिल्वर जुबली उत्सव आनी त्या जुबलीच्या दिसांनी हांव हांगासर हजर आसलो म्हजो मोगाचो इश्ट तो हांगासर आसा जोजफ मस्करेर केंद्राच्या पाद्र्यार थंय म्हजो इश्ट सद्दां येता ते सांगाती तो हांगासर आसा तसो सांगता आनी ताच्या उपरांत 2 वर्सां आदीं ह्या फिल्डाचो 100 महोत्सव व्हडल्या संभ्रमात जाल्लो उक्त्या मैदानाचेर शिवमोगाच्या दिसायबाचेर कारण मीस आसले व्हडलो लोक आजून आसलो आनी त्या दिसाक हांव हांगासर हजर आसलो फेब्रुवारी फिल्डाची 100 आनी 2 वर्सांची चरित्र आसा मालगडी फिल्डर्स गांवांतली फिल्डर्स व्हडली फिल्डर्स म्हणल्यार हांव जाणा ह्या फिल्डाचो फातर आसा बेस्ट सामोस्त्या म्हणटल्या गोवाच्या पासोसान पिडेसाचो वयस प्रत्येक जावन वंशजातीच्या पिडेक ताची मजत मागता ह्या विशयान म्हाका व्हडलो अभिमान आसा आनी आज म्हाका म्हज्या बाबा सोबास येता म्हजो बाब गोरवां भोगता न्ही आनी तसो फातर सामोस्त्या म्हाका आजुनूय उडास आसा भुरगेपणाचेर जायतो लोक आमच्या घरा येतले गोरवांक भोगता म्हणटा दिश्टी मेंची काराकुंडा दोड्डे टाकुला असं पुरा पिढा काढून हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव आमच्या घरा येतले आल्या त्यांचे वखार आणि त्या वखदांनी एक मोठा मोठा पासून विसरूंक जायना कुंबल्याचे पट्टे अडकले व्हडले अडकले तांचे एका पिढी कुंबल्याचे पट्टे आणि ते उमडे आडीचे आनी धाडीचे कितलेशे उमल्याचे मार केले उडास आसा त्या सामोस्ते सुद्दां आसता बरी आतां उमल्याचो मार उडास विसरचो ना आनी बाबा कितलीं वर्सां वखदांनी लागली एकच एक ताचे शब्द 10 पयशे पयले मागीर 4 मागीर 8 मागीर 1 रुपये काल्याक वात कोणाक सामोस्त्या एकच ताणी पेटी तेजी माझी कितें पेटोवपाक जाय ताचे बाबान सांगचे एकच तुमी पेटया नाजाल्यार 10 पयशे 4 आणे 8 आणे 1 रुपये अशें तुमी दिया हांव आयतार दिसा वात पेटयता
देखून ताका सांगलें सांग वचचें म्हाका बारीक मोठा आसूं म्हज्या मांयक त्या वेळार हल्ली एका राती तिणें शिकून एक आमच्या एक मागडी एक बाबा सांग वचचें म्हाका म्हूण सांग आनी ते पेटीने शिवाय ते सारकें जायना तर म्हणजे मतीक आजून उडास आसा आमच्या कुटुंबा सांग वचचें म्हाका सुद्दां वचूं फ्लोरेंटोन जावन 7 वर्सां आसूं हरी एका करिज्माच्या मांड्याक आयकता सकाळी सांग वचचें म्हाज्या मनाक मीस आनी मीस जाल्या उपरांत ताची इमास काणकोण एक खुर्शा आवडटा आसूं सांग वचचें ती म्हाका मस्त भोगोली मा आसूं देखून 7 वर्सांनी हांवें जस्ट सेकंड दाखोवपाक हांवें सर्वीस पेट्रोल हांवूच ती मास काणून तो खुर्शा हांव वेतलो आनी लोक कितें आंबोड दिता सांग वचचें म्हाज्या 100 रुपया 150 200 500 ते सगळी लोकांक बरें एकदम सुरू आनी बाद वाडटलो देखून हांवें सांगलें सांग वचचें म्हाजें वजत म्हाका मोग म्हाका मस्त आसा दिवान आसा देखून म्हाका लागून शेफा वरून सांग वचचें मातशी करून दवर ताच्या मजतीन देवाच्या आदारान बरी मायच्या मजतीन हांव जाणा इश्ट्यान नित्यासाठीची इमास आसा म्हूण सांग ही गरज बांदल्या उपरांत हांव हिंदना ती गरज बांदनासलो आमचे दिलीसिंत असली ऑक्टोबरान ही गरज पयली बांदली आमच्या ह्या धर्मांतून सीजे बाबाची बायल आनी म्हजी व्हडली फर्स्ट कजन्स तो बिल्डी कमिटींत आसलो हांवें ताकाच धरलो देखून ही गरज एकाची गरज हांव ती सांगो समिकार आसलो हांवें गरज ती आनी काही कामाक करपाची ही गरज तेणी सांगो आसलो ही सीजे बाबाक बांदली म्हळ्यार इंजिनियर तो त्या देखून लक्ष बसून म्हणटली हांगा त्या देखून म्हाका उडास येता बरी मातशी त्या सांगता पयली ही मास सायबान फोन केली तो म्हणटलो पेटमान उडी करची आनी कितकांनी करची हांवें थंयसर ही मास केल्ली म्हाका मागीर मागीर मात आसता नित्यासाठीची हांगा आनी खंय त्या बरी मागीर म्हाका वस्तू मोग आसा दिवान आसा हांवें मागीर ते बरी आनी ताणें म्हाका दिला आनी त्या बरी सगळें उडा आसा ती आज मोगार काडची दुसरो विशय फादर जी पी सांगला ताणेंच तांच्या आनी म्हजी पळोवून घर दिल्या तसो भाव मातशें पळोवन म्हजो बारी मोगाचो इश्ट आज म्हणलें खबर करून ताणें म्हाका धाडला आनी क्रिटिकल मोग तो आसतो म्हणून ताणें म्हाका बरयलो तसो म्हजो समज वस्तू वर्सां जावन सांगता मेळटा जेवचें आसा उलोवचें आसा मेसेज हरये करी सांगिल्ल्या शिवाय सकाळ ताची दार जायना तशी जी पी सांगताना तसो भाव म्हाका मोगाचो मागीर हांवें सांगितलें वडटेचो आनी अशें 7 वर्सांनी हांवें गजीन अपुरबायची नुस्ती सेवा दिल्या म्हणजे तुमी सांगा आनी कशें पाद्र्यां सांगता म्हज्या विशयान बरोबर मिडियाचेर घाला तशेंच पाद्र्याच्या विशयान जायते मिडियाचेर तुमी घाला म्हणलें हांव जाणा तो हुशार तो बुद्दवंत तो सुटसुडीत तो जाणटो आनी वेवस्थीत पाद्र्या तो हांगा येताना ताका 50 वर्सां मुखार तो आजुनूय कर्नाटकांत आसा ताका 7 वर्सां जाली आमी तो म्हातारो जाता म्हाका आतां म्हणून जानेवारीक 60 वर्सां पडटा 60-70 म्हणटा भितर म्हणल्या बरी पूण पाद्र्या म्हाका म्हणटा प्राय मात्र वर्सांनी प्राय मात्र उमेदीक जायना तरी पूण ताका सुटसूट जाली आनी मुखार म्हाका आसची ना म्हणलें हांव बरें जाणा म्हजी भलायकी तितली बरी आसा म्हूण सांगून 15 वर्सांनी म्हाका एंजिओप्लास्टी जाल्लो हार्ट पेशंट पिडा अशी कितें आसा तरी पूण ताचें सांगता उर्बा मस्त आसा उमेद मस्त आसा व्हड मेळोन 30 आनी 2 वर्सां संपल्या फाटल्या ह्या 30 आनी 2 वर्सांनी ह्या संवसारांत हांवें 100 फिब्रेजींनी सेवा उदिकांत पत्ती दिल्या ही म्हजी 7वी फिब्रज पयले 3 वर्सां कारपोळांत उपरांत 7 वर्सां उपरांत उपरांत 7 वर्सां लोरेटोन उपरांत 1 वर्स बुद्यावरांत ताचे उपरांत परत्या 7 वर्सां 2 म्हयने वामांजुरांत आनी ही म्हजी 7वी फिब्रज आनी गेल्या फिब्रजे पैकी व्हड फिब्रज तेव्हा माझ्या मोबाईलमध्ये इतकं करून मला असं 100 वय असं तुम्ही म्हणे इतकी इस्काला संस्थे हांव गेल्या खंय ना तरी हांगा चड आसा हांगासर म्हाका संतोश आसा बरो पाद्र्याक मोगाळ पाद्र्याक सादो पाद्र्याक भक्त पाद्र्याक आनी सुटसुडीत पाद्र्याक कित्याक आमच्या वाड्यामध्ये तो आसलो कुलशेखरा सहाय्यक जावन हांव बरें व्हड करता आनीक तो खंडी जावन आसून डॉक्टर भाऊ जावन आसतलो आनी म्हज्या वावराक म्हाका खूब आवडटलो म्हणून खूब विश्वास आसा भाऊ भयणीनो हितून फादर पिटर म्हणजे अशें बरें सांगले पिटर म्हजो आसूं इश्ट आमी सांगाती 10 वर्सां सांगाता शिकल्या आनीक
आज म्हाका सुद्दां साडीच म्हाका विस्पती जावन चार्ज दिवचे आचार्य म्हणून दुसरे म्हाका ल्हान म्हणले म्हाका बाकी येता आनी बी रावचे प्रत्येक फावटी ताणें पाद्रेबाक तुका हस्तांतर करत आसतना प्रतिनिधी घेवचे आनी ते म्हाका पावस जाला फादर पिटर तुका देव बरें करूं आनी तुमी म्हाका बरो सहकार दिल्यार कितें म्हाका सेवा दिवं जाता प्रामाणीकपणी हांव ती करतलो म्हणून हांव भास दिता तुमचे मागणे आनी सहकार हांव आशेता फादर जी दिसंडा तुमी मस्त बरें केलां आसेल आनी तो परत्या परत्या फोन कर आनी म्हाका इजत म्हणटलो इजत म्हणून हांव पयलें तुजी भेट दी हांव विचारलो मागीर फादरान इतलें प्रेशर जाताना हेचे पडटा आयल्या वेळार ताणें म्हाका बरो स्वागत दिलो मारली पूर्ण बिगर उलयकर सांगता आनी म्हज्या शेतांनी बारी जतन केल्ली आनी हांव फादर तेंचो खूब दिसांनी आशेता त्या भायर आमी येत आसतना आमचो हो संबंध आसूंक जाय आनी जें कितें तुमी हांगासर केलां ते लोकां सोडून तुमची आशा म्हजी आशा आनी ते बऱ्या तरेन जावं दी म्हणून हांव तुमच्या लागीं तुमचो सहकार जे बरें म्हणटा तें हांव मागता पेट्रोल फिल्डर्स बरी फिल्डर्स तुमी बरोबर तुमचे ती भावार्थ भक्त वृत्ती आसा विशेस्त्र आसा म्हणजे हांव जाणा तुमी मोगाळ मनशां आनी मस्तोने म्हाका सांगलें फादर फेतमा दोन दिल्यार तुमी मास्क आमचे उडे तुमी 8 पेशंट म्हणटात ते मास्क देखील बरं कळना प्लास्टीक गावचे मास्क देखील बरं कळना आमचो देखून मास्की आनी केली तुमचो मोग आनी तुमचो सहकार दिया आनी ताका ऋणी जावन कित्याक म्हाका साथ आसा ती प्रत्येकपणी हांव करतलो पाद्रे मागीर तुमकां मस्त मोग आसा बी म्हाका म्हणजे सबार वचोंक त्या मागीर पाद्र्याक सगळ्या मदें वचूं ना फादर ते ताणें म्हाका वळखलो फादर जॉस मिनेजीस तो एका वर्साक म्हाका 13 वर्सां मी गाजर रावलो तो म्हजो भारी मोग आसलो तो सोडून आमच्या वामनाच्या फेस्ताच्या दिसाक जावच्या फेस्ता दिसा ताचे मोग म्हज्या मुर्तीच्या दिसा जाल्ले हांवें तशेंच जाल्ली भेटली आनी फादर 2 दिसाच्या मरणाच्या दिसाक हांवें शर्मोत्सव जाल्यार म्हज्या लायफांत एकूच एक पाद्रे मनशाच्या दिसाक श्रद्धांजली भेटली शर्मोत्सव दोगूच पाद्रे दोगी पाद्रे म्हाका सांगलो 13 वर्सां एक 5 वर्सां आसलो ते म्हणजे दोन आसा त्या बरी आनी ते बारीकच्या मोगाची आमच्या घरात आयली आनी तसल्या भितर दास लागलो तो करतना लास्ट पेजाच्या भितरल्या पेजीर म्हाका विचार जालें की अर्ध्या पेजीर म्हजी फोटो आसा वामा दिवपाक सकयल क्रायस्टिंग हांव आसतना ते बाद्या आमी इंग्लीश मिडियम सुरू केल्ले ते मनीस पाद्रे फोटो ही आसा पळय म्हजी आसा ते मनीस पाद्रे फोटो आसा आमी सांगात 3 वर्सां पिका आसा जावन तशें म्हणटा आज 73 दिसा हो देवा दिसा आमची फोटो तुका सांगता ताची मागणी कमी म्हाका आसलेले म्हाका ज्योस मेरेजा भाव ताची मागणी म्हाका आसलेले म्हणून पूरो विश्वास आसा म्हणजे ल्हान जालें म्हाका माग करा ह्या करता वा म्हणजे फिल्डर्सची फिल्डर्स म्हजी व्हड मेळ्ळी फिल्डर्स मेळाच्या 2 तारखेर करून ती सारकी 2 वर्सां संपली हांवें ताचो वस्तू फोन केला तांणी म्हजो वस्तू फोन केला देखून थंय वस्तू कामार जाल्या आज जर सदांचे बरी हे कोवीड न्ही जालें जाल्यार कांय 1000 लोक कोणी म्हाका पावूंक घेतूच नासलो तरी पूण फादर सांगलें आतांच्या परिस्थितींत आनी 25 वर्सांनी पुरो वचलो हांवें बरो कडाकट सांगलें आर्टिसांनी सांगलें सिस्टरां आनी ती गरजेची मनशां मात्र 25 वर्सां मात्र म्हणून सांगलें हांव चिंतता काय पावचे कशें बघायला खाली मस्त लोक आयल्या ते खुशेन आयल्या सांगलें आयकलां म्हाका मोग आसा विमान आसा तुमकां देव बरें करूं देव सुपाध्यक्ष महान पिडेगा पट्टे सभा दिसा मस्त म्हाका ते बस सांग म्हणलें न्ही पूण ते मुखेल वचना ताले बरी करीचे पाद्रे म्हाका ते उपकार दाखोवचे खातीर जीवन केला कार्यदर्शी आनी त्या सुफिगजाती समिती दोन्ही मंडळी आनी सिस्टर ते उठली दोन गोवेंदा एका दोन्ही गोवेंदांनी 50 सिस्टर आसा आनी ताणें विचारलें तूं पावर हावस ऑफ प्रेयर आनी ताणें कितें कितें म्हणजे मागलां ताणें आसात जावची जायती येवजण आसात जाल्या तांच्या मोगान आनी मागणी हांगा ही सिस्टर आसात गोवेंदा आसात बेतरी सिस्टर तांची सांगा आसात चॅरिटी सिस्टर एजन्सी करतना आसली उद्यावरांती आसली तांची म्हाका ही वळख आसा दोनी मेळाची बरी सिस्टर
ताणी मस्त मागितले त्या वेगळंच करते तुम्ही मस्त मागा ताणी मस्त म्हजो मोग केला तुम्ही कधी जाऊन मोग केला लोकांत येता आणि तुमचे बरे जावन आशेता आज त्या मोगान आनी मनान वामन युद्धान जीएमसी सांगाता आनी जर ते पाद्री आपण असे बाबा संदर्भाचेर तुमकां समेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा वामन युद्धानो तुमकां ते दाडे टायमान भाग स्वागत आसा तुमचे 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 घर तुमचोच बांदल्या म्हणून चिंता उपाध्यक्ष काल भेटू काल म्हणजे स्वागत करता आम्ही आमचो आत्म विधान करता आमचो बांदल्या म्हणटा आमचो बांदल्या तशें ताका लागून तुमचो बांदल्या म्हणटल्या बाबा तुजी तोळते म्हणून म्हणटली कितें जावं तुमचो भोव कसलो सांगता आसूं आनी मागण्यान आनी तशें सात देव साध्य आसा तशें आमचो मोबायल पास वाडोवपी आनी आयची सगळी मांडव तयारी केल्ली आसा देवाक गोड मंडळी आनी हांगा से पावले हांगा स्पिकार करता सुमेस्त ते तरा मनशां करून वाली पिंडो आनी सकळी बांदल्या बांदल्या जी संतानाक मग देव बरें करूं म्हूण सांगो म्हजी बी सर उतरां माफ करा देव बरें करूं ವಾಮಂಜೂರು ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಾಮಂಜೂರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಹಿತ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕುಡ್ಲಾ CODP ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಕೆಲರಾಯ್ ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಸ್ಕರನಸ್, ವಾಮಂಜೂರು ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹನ್ ಲೋಬೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಕುಲಾಸೋ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೌರಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಎಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ.